Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. पण आमचे न्ही एन्युअल शटडाऊन 12 एप्रिलाक आमी डिक्लेअर केलें सकाळी 7 ते 4 पर्यंत. हातूंत आमचे जी मेजर सबस्टेशन्स आसा EHV म्हणजे एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज घेता ते 220 kVची ते आमची एक शेल्डें, दुसरें आसा कुंकळे, ही 2 घेतले आनी तिसरें आमचें 110 kV स्टेशन वेर्ना. सो ही तिनय स्टेशनां ते दीस बंद आसतले आनी तिनय कडेन आमचें मेंटेनन्स काम चालू आसता. त्यामुळे एंटायर साऊथ गोवा आणि साऊथ गोवा म्हणजे शेल्डें म्हणजे हो कुशावती जिल्लो आणि दक्षिण जिल्लो हेतुंतली हे जे तालुके आसा शेल्डें म्हणजे सांगे केपें एरिया, काणकोण एरिया, मुर्मुगांव ही सगळी एरिया सप्लाय आसना सकाळचें. आमचें काम आसा मेन शेल्डें सबस्टेशनाचेर. थंय आमची इनकमींग सप्लाय आमकां कर्नाटका म्हणजे आंबेवाडीच्यान येता त्या लायनीचेर आनी थंयचे इनकमींग जे इक्विपमेंट आसा ताजेर आमकां काम करपाचें आसा. मेजर आमचे 220चे EV स्विच आमकां नवे घालपाचे आसा. आतां तें काम करतलो जाल्यार हो टोटल शटडावन घेतले शिवाय काम करूंक मेळना. दुसरी आमचे जे थंय जवळ जवळ 250 सुमार आयझोलेटर आसा, इन्सुलेटर आसा आयझोलेटराचे. त्याच भायर आमचे थंय सर्किट ब्रेकर्स आसा. म्हणजे जे जे इक्विपमेंट्स आसा ते सगळ्यांचे ग्रीजिंग करपाचें, ऑयलिंग करपाचें, खंय जंपर गेले जाल्यार नवे घालपाचे आनी खंय कितें रस्टिंग आयलां तें काडपाचें आनी जे कितें प्रॉब्लेम आसा समज डिफेक्ट आसा इक्विपमेंटाक ते रिपेर करपाचें. हें आमचें काम थंय 220 kV शेल्डें सबस्टेशनाचेर. बरोबर आमच्या कुंकळे सबस्टेशनाचेर आमचें सिमिलर काम 220 kV स्टेशनाचेर जातलें. आनी आमचें 110 kV जें वेर्ना सबस्टेशन आसा थंय आमचे 2 नवे ट्रान्सफॉर्मर चालू करपाचे आसा. ज्या आमच्या ह्या तिनय EHV सबस्टेशना कडल्यान जी सप्लाय आमच्या 33 kV स्टेशनाक वता, जवळ जवळ 22 आमची सबस्टेशनां आसा 33 kV, त्या सगळ्या 33 kV स्टेशनाक सप्लाय आसची ना. आनी त्या फुडें तांकां असोसिएटेड जे 11 kV आनी LT ट्रान्सफॉर्मर तांकांय सप्लाय आसची. पणजे शहरातल्या वीज यंत्रणेची देखरेख करपा खातीर फाल्यां 8 एप्रिलाक सकाळीं 10 ते सांजे 4 वरां मेरेन वीज पूर्ण बंद आसतली. हें शटडावन 400 kVच्या नव्या सचिवालय ट्रान्सफॉर्मराचेर जातलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.